गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत गोरवां मारपावेली बंदी काडची म्हूण सरकारान सोमारा हायकोर्टाक केल्ली विनवणी कोर्टान न्हय काडली। ह्या विशयाचेर हायकोर्टान नेमिल्ली समिती मंगळारा कोर्टाक रिपोर्ट दितली। ते अहवाला प्रमाण हायकोर्ट कितें तो निर्णय घेतले म्हणपाचें खंडपीठान सरकाराक स्पश्ट केलें। मात फाटले सप्तकभर गोरवांचें मांस बंद जाल्ल्यान बेकायदेशीर मांसाक उजो पेटला आनी कायदेशीर मांसाची शॉपां बंद पडल्यात। उसगांवच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारूंक मान्यताय दिवची अशी विनवणी ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सोमारा केली। हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान मामलेदाराचे ताब्यात दिल्ले कॉम्प्लेक्सांतले गोरवांक सोडून हेर गोरवांक मारपाची मान्यताय दिवची अशें सरकारान मागले। हायकोर्टान सरकाराची मागणी भायर मारली। हायकोर्टान नेमिल्ली 3 वांगड्यांची समिती मंगळारा आपलो अहवाल दितली। समितीच्या अहवाला प्रमाण हायकोर्ट मंगळारा कितें तें थारायतले। गोवन सुरक्षा समितीन केल्ले याचिकेचेर 22 एप्रिलाक सुनावणी घेतले उपरांत हायकोर्टान गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारपाचेर बंदी घाल्ली। ह्या कत्तलखान्यांत भुरग्या गोरवांक बेकायदेशीरपणान मारतात असो आरोप याचिकादारान केल्लो। कत्तलखान्यांत मारपा खातीर हाडिल्ले गोरवांची वळेरी करपाचो आदेश हायकोर्टान फोंडेच्या मामलेदाराक दिल्लो। हायकोर्ट मंगळारा कितें तें थारायतले। सध्या गोरवांचे कायदेशीर मांस विकप बंद जाल्ल्यान बेकायदेशीर मांसाचो प्रेस वाडला। गोंयच्या मार्केटांतली कायदेशीर मांसाची दुकानां मात बंद जाल्यात। रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। सरकाराचो आधार आसतना दूधकारांकडच्यान 23 रुपयांनी दूध घेवन लोकांक 38 रुपयांनी विकपाचो गोवा डेअरीचो कारभार परवडपाचो ना। गोवा डेअरीक ह्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो। सरकार आनीक 2 डेअरी सुरू करूंक सोदता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। धिरयांचे बाबतींत सरकार कायदो मोडून गोरवांचेर अत्याचार जावपा सारकें कांयच करूंक सोदिना। मात धिरयो लागतात ताका उपाय ना अशें सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्र्यान केलें। कांय आमदारांनी धिरयांचो मुद्दो काडिल्लो। ही सारकी चलपाक जी मदत जाय ती आमी दितले हांकां, पण तांच्यांनी सिन्सियरली सांगूंक जाय। नाल्यार 23 रुपया घेतलेलें दूध जेन्ना 38 रुपया तुमी विकतात, 15-15 रुपया म्हारग करून, तेन्ना 15 रुपया ओवरहेड कित्याक जाय हो प्रश्न स्वाभावीक येता। 23 रुपया तुमकां मेळ्ळे जाल्यार बऱ्याच गजालीन गव्हर्मेंट सपोर्ट दिवन सुद्दां तुमचो ओवरहेड इतलो प्रचंड चलूंक शकना। त्यामुळे एके वटेन ग्राहकाक स्वस्त दूध, दुसऱ्या वटेनच्यान शेतकऱ्याक बरो प्रायस हे मेळपाची सरकार जबाबदारी घेतले। ताज्या खातीर आनीक 2 डेअरीची हांवें जी घोशणा केल्या ती वयल्या वयर करूं ना, ताजेर एक्सरसायज चालू आसा। आनी हांव इतलेंच सांगता, आनंद जी आहा पळय गुजरातेक, तांची सुद्दां मदत गुजरात सरकारानूय आमकां सांगलां। फॉर्मेशन ऑफ 2 more dairies इज नॉट टू ब्रिंग दीस डेअरी डावन, हें कोणें समजचें न्ही। जनावरांची काळजी घेतली जाल्यार ती धिरयो लावं येता, पण ताणें एक अत्यंत सांबाळून सक्काचे उठून धिरयो लागतात म्हणून लागलो। लागता ताका बंदी ना, लायता ताका बंदी आहा। 2 गोरवां झगडपाक लागली जाल्यार आमी कितें करतले? सुप्रीम कोर्टूय काय करूंक शकना। न्हय म्हाका महाराष्ट्राचो हायकोर्ट खूब पयस आहा। आनी तुका उत्तर दिलें एका वाक्यात। हांगा थंय कितें जालें की लगेच पेपरार बातमी येता, दुसऱ्या दिसा रिपोर्ट जाता। एनीवे ती ज्या पद्दतीन फायट जाताली पळय, इट इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ एनिमल्स। सो कोर्टान कितें डिसिजन जाल्यार डेफिनेटली पळोवया, पण ताज्या पलीकडे हांव सांगिना। सायंटिफीक पद्दतीन काही गोष्टी करपाक येता। कृषी कार्ड आशिल्ल्या सगळ्या शेतकारांक 1% जुरान 30,000 रुपया मेरेन रीण मेळटलें अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा दिली। शेतकारां खातीर सरकाराचे कृषी कार्डाचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री उलयतालो। शेतकारांक मेळपी सबसिडी ह्या कार्डाक जोडिल्ले बँक खात्यांत थेट जमा जातली। गोंयांतल्या 10 शेतकारांक मुख्यमंत्र्यान उक्तावण सुवाळ्यांत कृषी कार्डां दिली। शेतकरी, दूधकार आणि फिशरीज ह्या 3 सॅक्टरांतलो मनीस आयडेंटिफाय करप ही तातली भितरली बेजीक कल्पना। आयडेंटिफाय केलो की ताजें रोल कितें आसा, म्हणजे जमीन कितें आसा। कारण एकदां आयडेंटिफाय केलो की खंयची सरकारी येवजण दिता आसतना परत परत ताका ही सर्टिफिकेटां लाय, ती सर्टिफिकेटां लाय, ही गरज ना। दीस इज ओनली आयडेंटिफिकेशन हू इज कल्टिवेटिंग अँड हू हॅज बीन क्लेमिंग सबसिडी। पयलीं म्हणजे हातूंत टेनन्सी, हातूंत जाग्यार डिस्प्यूट आहा, त्या जाग्यार वी गिव इट टू द पर्सन हू इज द टेनंट, वील नॉट गिव इट टू द ओनर ऑफ इट, बट वील मेन्शन दॅट इज अ टेनंट।
एब्सोल्यूट टेनंट जावन तो रायट आयलो ताका मेळटलो. लागलो ना जाल्यार मागीर खंयचे प्रोटेक्शन ते रेकॉर्ड ताका टेम्पररी कार्ड वेगळें दिता जाता. 3 वर्साचें सद्या पयलीं घेवन ना तें, पण तें मागीर घेतल्यान ताका टेम्पररी वेगळें कार्ड मेळटलें. बायोमेट्रीक अटेंडन्स मशीन वापरनाशिल्ले पालिका कर्मचाऱ्यांचो पगार कापपाची शिटकावणी मडगांव पालिकेची मुख्याधिकारी दिपाली नायकान दिल्या. आनीक 2 दीस वाट पळोवन ह्या प्रस्नाचेर निर्णय घेतले अशें तिणें उलोवन दाखयलां. बायोमेट्रीक अटेंडन्स पालिकेन सक्तीचें केलां, मात चडशे कर्मचारी ताका विरोध करतात. आज 15 जाणांनी पंच केला, तातूंतली 3 जाण लिव्हेर आसात आनी बाकीचे खूब स्टाफ लिव्हेर आसा. दे आर ऑन सीक लीव. इफ दे आर बिहेविंग स्टबर्न with this, जाल्यार I will enforce my as per law action against them. हय, their attendance is treated as absent. Let's see, we will see. But payment I will not release because they have not punched. And I had made it a point to them on 26th. Clearly I had told them, if you don't punch, you will be treated as absent. So definitely I will implement that order. Let's see, because still there is 2 days are there, no. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.